विलेज पंचायत नेरूल वॉर्ड नंबर 1 आमचे सरपंचाचो वॉर्ड बाय पियादा धर्मेदा तसेच सगळे पंच वांगडी माझे आमचे पॅरिश प्रीस्ट फादर बॉलमॅक्स पेरेरा द रेसिडेंट्स ऑफ दिस वॉर्ड. when I was Zilla Panchayat member, there was a demand from these people that I should do something for the chapel, and at that time I had started by I tried to repair the roof. I could do only part of it, but distale ki this place has to be beautified. As a kid I have played here, and there is a beautiful place, and so this place needs to be beautified more. So through RDA now we are trying to beautify it. There is a badminton court where children play, so this court also will be done up to a quality that children can play. They can come every evening and play. तर हे सगळे आयज आमी काम वावर घेता. तशेंच सरावंडींग चॅपलाच्या फाटल्यान सरावंडींग जे अनफेवर्ड आसा अनटायल्ड आसा. आदले टायल्स हांगासर वॉर्ड मेंबरान तेन्ना नासीस आल्मेदा तेणे घातलेले, पूण तेका अपग्रेडेशनाची गरज आहा. तेका लागून वी आर टेकिंग अप दिस वर्क. द वर्क एस्टिमेट इज अराउंड 9 lakhs. तर आमी आयज वी हॅव स्टार्टेड 2 works in ward number 1 and ward number 2. First work which we have inaugurated is of 16 lakhs, and this is the second work which is costing around 9 lakhs. The series of inaugurations is continued. Every day we are inaugurating at least 2 works. That series is continuing. So we'll need at least a month. जशें हांवें म्हटलें तेका आनीक म्हयनो आमची इनॉग्रेशन सिरीज चालू जातली. बिफोर कोड वी हॅव टू फिनिश ऑल. दॅट इज वी आर टेकिंग अप दिसाक 1-2 3 आमी इनॉग्रेशन स्टार्ट केलेलें आसा. तरी हांव अपील करता लोकांक, सगळ्या म्हाज्या निल्लीच्या भाव भयणांक तशेंच एंटायर सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी, एनी वर्क दे हॅव with regard to development which I can take up through PWD, WRD, RDA or any other department, today सरात म्हाका सांगात, so that I can serve you better. हो माझा वॉर्ड म्हणजे 2च घरां लागता म्हाका. आतां खूब टायम जालो तेंचे पेंडींग उरलेलें काम पेवर्स घालपाक, आनी आमच्या पंचायतीनी फंड नासलेलो. त्या पासून हांवें जय सराक रिक्वेस्ट केलें, ऑनरेबल मिनिस्टर आमचो RDNसून, आनी ताणें RDNसून काम केलें पेवर्स घालपाचें. एस्टिमेट हे 16 lakhs. आनी आनीक एक काम घेतलेलें आहा ताणें फट्टावाड्या कपेलाचें. ताका देव बरें करूं म्हणटा. आमी निल्ला आयज फट्टावाडा वॉर्ड नंबर 1 आणि 2 दोनूय वॉर्डाचे इंटरनल पेवरिंग्स काम आयज स्टार्ट करता. हे पेवरिंगाची खूब गरज आसली. हांगासर तुमी जर पळयशात जाल्यार व्हेरी रफ आसा सगळें, आनी तेंचे लोकांचे डिमांड आसले की हांगासर आमकां पेवर करून गाडी चलोवपाक त्रास जातालो, तेन्ना पेवर करून आमकां मोटरेबल सारको प्रॉपर एक्सेस करून दिवपाचें तेंच्यांनी रिक्वेस्ट केलेलो. ताका लागून हे पेवरिंग आनी अर्लियर पेवरिंग जे थोडे करपाक जाय आसले ते पेवरिंग आमी अंडरटेक करता. तशेंच जे आदी चेकर्ड टायल्स म्हणून घालताले ते चेकर्ड टायल्स थोडे कडेन फुटल्या पिड्यार जाल्या आनी थोडो डेंजर पोस्ट करता लोकांक. ताका लागून ते पेवरिंग आनी टायलिंग आमी वी आर टेकिंग अप. द टोटल एस्टिमेट ऑफ दीस वर्क इज 16 lakhs. तशेंच हेज्या फाटल्यान आमी आनी एक चॅपल रोजरी चॅपलाचें आमी काम घेतलेलें आसा. हे 2 सर आयज 2 इनॉग्रेशन्स इन विलेज पंचायत नेरूल and in ward number 1 and 2 of Fattawada.